विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत हांच्या फुडारपणाखाला मंगळारा काँग्रेसीन नाफ्ता प्रकरणाविशीं मुखेलमंत्री डॉ. सावंताची भेट घेतली। ह्या प्रकरणात एमपीटी अध्यक्षाचेर कारवाय करपाक मुखेलमंत्र्याक याद करून दिली। तशेंच नाफ्ता टँकरांनी रस्त्यान शिफ्ट करचो न्हय म्हूण सुचोवणी केली। RDXGOA खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। आज तुम्ही हाका सीएमाक मेळ्ळे, कितें रिजन आशिल्लें सीएमाक मेळपाक खातीर? आमचे वास्कोचे काँग्रेसचे कार्यकर्ते ते कितले दीस जाले एजिटेशन करतात ते नाफ्ताचे इश्यू करतात। आतां नाफ्ता हो ते गणेश बेंचो क्लास्टराच्या टाकयांनी तांणी एमटी केला। ताकाय लोकांचो विरोध आशिल्लो। आतां तो एमटी जालो, ते एमटी करून जालें। तांचे मागणे कॅटेगरिकल आशिल्लें की तो ट्रकांनी व्हरपाचो प्रयत्न कंपनी खंयची तरी करता अशें तांकां कळ्ळें। सो तांचो एक मागणी आशिल्ली पयली गजाल, खंयच्याच परिस्थितींत हो नाफ्ता बींग हॉलटायल cannot be transported by trucks. It has to be again pumped into the ship. आता ही पहिली मागणी। दुसरी मागणी तांचे चीफ मिनिस्टरान फाटीं सांगिल्लें की आपण ताची थरो इन्क्वायरी करतो। तर तांचें म्हणणें तुमी DIG शिपिंगाक DG शिपिंगाक इन्क्वायरी करपाक लायल्या। DG शिपिंग हॅज बीन पार्ट ऑफ दीस मेकॅनिझम, सो तो करपाक शकतलो काय कितें? हे दोन मागण्यो तांच्यो मेन आशिल्ल्यो। See, we have given a memorandum today and we have given our demands of 7 points, different points. And he has agreed on all these points, saying that त्यांनी सांगला की आपण कशें परमिशन दिवपाना बाय रोड ट्रान्सपोर्ट करपाक, इट विल बी डन सरान सांगला अशें बाय शिप ओनली। सेकंडली आमी ताका सांगलेले हायर इन्क्वायरी इज रिक्वायर्ड, DG शिपिंग इज अ पार्ट ऑफ इट, ते जावचें न्हू। त्यांनी एश्युरन्स दिला। आमी ताका डिमांड केलेलो आसा DIA नाजाल्यार NIA कडसून ती इन्क्वायरी करची म्हणून। आणि थर्ड मेन आसा ती तेणें जे सीएमान एश्युरन्स दिलेले की आमी चेअरमॅनाचेर एमपीटीच्या चेअरमॅनाचेर FIR फायल जातली, ती अजून पर्यंत जावना म्हणून। सो तेणें सीएमान आमकां 15 दिसाचो टायम मागला की आमी ते चालू आसा आणि तेजेर कितें आसा ते कल्प्रीट वील बी पनिश्ड फॉर दॅट, आणि तेजेर FIR लॉन्च जातली। उगडास करून दिला की सीएमान जे गोंयकारांक उतर दिल्लें की कारवाई जातली, तांकां आपूण भितर उडयतलो, FIR करतलो। पयलीं आपणान तो नाफ्ता काडून आनी मागीर आपूण तेंचेर कारवाय करता, तो आमी ताका उगडास करून दिला। सीएम आमकां आयज अशें सांगतालो की आतां नाफ्ता काडलो आनी प्रॉब्लम सॉल्व जालें, पूण प्रॉब्लम सॉल्व अजून जावंक ना, हें ताका आमी उगडास करून दिल्या। प्रॉब्लम अधुरे आसा। जो पर्यंत नाफ्ता हो थंयसून वचना तो पर्यंत हे प्रॉब्लम आसतले। आमी सीएमाक सांगला तुजेर लोकांचो विश्वास जर उरपाक जाय जाल्यार ह्या प्रकरणांत जितले गुंतलेले आसा, कित्याक एकंदरीत पयले सगळें इलिगल आसा, तें आमी ताका उगडास करून दिलें।